नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट प्रुडंट मिडियाच्या सप्तकी कार्यावळीत जागोर आणि आयचो जागोर आमी घेतात एका वेगळ्या विशयाचेर ज्या विशयाक तोंड परत एक फावट फोडला अण्णा हजारेन आपले उपोषण सोडटना तांणी सांगले फकत लोकपाल बिल हाडून जावचें ना पूण त्याच बरोबर निवडणुकीच्या कायद्या भितर आनीक सुदारणा करची पडटल्यो त्यो गरजेच्यो आसतल्यो तातूंत भितर एक रायट टू रिकॉल आनी रायट टू रिजेक्ट ह्यो दोन गजाली गरजेच्यो म्हणून तांणी सांगल्यात म्हणजे मतदान करतना मतदाराक खंयचोय कॅन्डिडेट आपल्याक मान्य ना अशें सांगपाची एक सुविधा आसची अशे तरेचो एक बटन आसचो आनी त्याच बरोबर एक आमदार वा खासदार जर हातभायर वचपाक लागलो जाल्यार ताका परत फाटीं हाडपाची व्यवस्था आसची अशे तरेच्यो दोन मागण्यो तांणी केल्ल्यो आसात। आनी ह्या सगळ्या गजालीचेर चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन हांगा मानेस्त आयिल्ले आसात। हांगा कितलेशे लोक आयिल्ले आसात तातूंतले एक मानेस्त आसात ते म्हणजे एडवोकेट बाबूसो गांवकार। एडवोकेट बाबूसो गांवकार हे आदले आमदार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे स्वतः पेशान वकील आणि त्याचबरोबर इंडिया अगेन्स्ट करप्शन जे आशिल्ले त्या करप्शनाच्या चळवळींत ते सक्रिय आशिल्ले। दुसरे आमचे बरोबर आसात ते श्री प्रभाकर तिमले। प्रभाकर तिमले हे पयलीं स्टेट इलेक्शन कमिशनर आशिल्ले त्याचबरोबर लॉ कॉलेजीचे प्रिंसिपल आशिल्ले कायद्याचे तज्ञ म्हणून तांकां वळखतात। त्याचबरोबर आमचे कडेन एक तिसरे आसात ते एडवोकेट राधाराव ग्रासियस। एडवोकेट ग्रासियस हे स्वतः राजकारणा भितर कितले सक्रिय आसात ते आख्खें गोंय जाणा आनी त्याच बरोबर ते आदी आमदारी आशिल्ले लोटलेचे कांय तेंपा खातीर तुमकां तिगांकूय आनी बाकीच्या सगळ्या लोकांक आमच्या ह्या जागोराच्या कार्यावळींत येवकार। आनी आमी बाबूसो गांवकार तुजे कडल्यान सुरवात करुया। एक तेंपा वयले तुमी आमदार ओके तुमच्या वेळार अशी एखाद्या परिस्थिती आयली नासतली की हो नाका तो नाका पूण आज तशी तरेची परिस्थिती आयल्या। आज इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाच्या चळवळी भितर तुम्ही सक्रिय आसात आनी आज तुम्ही मागतात की रायट टू रिकॉल रायट टू रिजेक्ट अशी तरेचे ही मागपा सारकी परिस्थिती कित्याक आयल्या? ही मतदाराक लागून आयल्या काय उमेदवाराक लागून आयल्या? कित्या खातीर मागतात तुम्ही? खरं म्हणजे रायट टू रिकॉल किंवा रायट टू रिजेक्ट म्हणटा इज अ व्हेरी गुड स्टेप आनी लोकशायेन हें जावचें अशी प्रत्येक लोकांची अपेक्षा आसा। पूण जेन्ना रायट टू रिकॉल किंवा रायट टू रिजेक्ट म्हणटा तेन्ना रायट टू रिकॉल बरोबर रायट टू फिलिंगूय येता। कारण रिकॉल केल्या नंतर थंय परत खाली जागा जातली तो फिलिंगाचो प्रश्न आसा आनी त्या खातीर आज पर्यंत ही सिस्टम आमच्या गोंयान की विलेज पंचायती लेवला पर्यंत मेंबर ऑफ पार्लमेंट पर्यंत अजून काही ना। त्या खातीर ही सिस्टम करता आसतना वेगवेगळ्या कायद्याचो अभ्यास करून ती करची पडटली आनी त्यासाठी एक गोष्ट म्हत्वाची ती ही की हे हेस्टी डिसिजन घेवचे पेक्षा रायट टू रिकॉल करचो ह्या मताचो हांव पूण हे हेस्टी डिसिजन घेवचे पयलीं बरेचशे वेगळे अनेक गोष्टीचो हांगा उल्लेख करचो पडटलो आनी त्यो गोष्टी करून तेन्ना हेजेर फुडलें हातभार घालचो पडटलो हातभार लावचो पडटलो। ओके तुम्ही थोडे भितर रायट टू रिकॉलाचेर हें सांगता राधाराव वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स वा तुजी एक्सपिरियन्सांतल्यान कितें दिसता की कितें आसचें रायट टू रिकॉल आसचें काय नासचें रायट टू रिजेक्ट वो मतदाराक हक्क दिवचो काय ना आनी दिवचो जाल्यार कित्या खातीर ना जाल्यार कित्या खातीर? So what happens now, Sandesh? Basically, we have a Representation of People's Act, which is a copy of the English law. But unfortunately, we have the English law copied, but our people do not have the discipline, the honesty, and the responsibilities displayed by British voters. And that is the reason why we have everything going wrong for us. See, changing of the law may not necessarily solve our problems unless there is a responsibility on the part of the voter. That would be my first submission. Now secondly, you see, recall in our country, it may be logistically very difficult. And now if you look at it, we actually have the right to recall. You see, every 5 years, you have the right to recall your MLA. You see in Goa what happens? Every MLA is elected 3 times, 4 times, 5 times. Are you exercising your right to recall? So why do you get a chance in between? It doesn't make any sense to me. Because every MLA is re-elected. So giving the voter a chance to recall them earlier doesn't make any sense in the context of the way people vote in Goa. So to that extent, we will have to debate further on whether you need another right to recall to cut short 5 years. Correct. When you are allowing them to take 10 years, 15 years, 20 years, whether that is required at all. Now on the aspect of rejection, I think that is long overdue. We do require a slot on the ballot paper where it is said none of the above. But before doing that, I would suggest one more change. Voting must be made compulsory. You see what happens is today, many voters don't go to vote. And the answer they give, why should I vote? I don't agree with any of the candidates. Now the moment there is none of the above, there is a duty cast on every voter to see that they go to the voting booth and vote for none of the above. And not only do you have none of the above, in my opinion, if at any particular election, none of the above gets more votes than the other candidates, that means he is rejected. He should be barred from contesting for more years, for say 2 terms. Because it means people have rejected you. You can't come back again, at least for a limited period.
he should be barred from contesting. Maybe that could give the voter a right to go and vote without having to vote for someone with whom they do not agree. And there's one more reason why I would want this compulsory voting. You see what happens today, voting is on the basis of your electoral cards. If you don't have an electoral card, EPIC card, you are not allowed to vote. Now tomorrow, if I have enough money, I know that this particular batch of voters will be voting for Sandesh. So what I do is I pay them money and collect their voters cards and tell them not to go to vote. So if you have compulsory voting, then I can't mortgage my card and then sit at home. You understand what I'm saying? So therefore, compulsory voting must also be there so that any voter who doesn't go to the polling booth is given a penalty or some prescribed penalty. So all these things I think are required. But primarily what we require is responsible voter. Responsible. No amount of change will help unless the voter becomes responsible. ओके तिबले बाब तुमकां कितें दिसता ह्या सगळ्या गजाली भितर because you रायट also टू written रिकॉल about it. एंड रायट टू रिजेक्ट हे म्हजे कोतान तरी नवे फॅशनेबल प्रोडक्ट्स म्हळ्यार ते आसचे न्ही अशें म्हणना हांव. रायट टू रिकॉला परस रायट टू रिजेक्ट म्हळ्यार न्हयकारपाचो रायट मतदारांक आसपाकच जाय. रायट टू रिकॉल म्हणटा तुका भितर खूब तातूंत भितर खूब प्रोसिजरल हॅसल्स आसात तो मुखार व्हरपाक आनीक तो सक्सेसफूल जाय तसो दिसना आमचे देश पळयले जाल्यार. पूण रायट टू रिकॉल रायट टू रिजेक्ट म्हण तो ताजो डिमांड वेंचणूक आयुक्तांनी केला, लॉ कमिशन ऑफ इंडियानी केला आनी ताजेर विचार जायत आसा. आनीक प्रॉब्लेम आयले म्हणटा तें रायट टू रिजेक्ट म्हणल्यार पयलीं कितें जातालें एक मतदार पळय आसा तो पोलिंग बुथार वतकर ताका बॅलट पेपर दितकर ताज्यान तो ब्लँक बॅलट पेपर भितर घालपाक जातालो बॅलट बॉक्सान. आतां EVMs आयल्यात म्हणटा तो तशें करपाक शकना. पूण मतदाराक अजुनूय हक्क आसा तसो की आपूण कोणाकय मतदान करना म्हणपाक वचून. पूण तें कितें जाता तें गुप्त मतदान जायना मागीर. तो पोलिंग ऑफिसराक सांगता आपल्या मतदान करपा नाका तशी तरतूद आसा पूण ताचें रिकॉर्डूय जायना. म्हण आतां कितें जालां He has to रायट fill that form and give. हय आनी Under 049 काय कितें आहा. पूण गुप्त मतदान जायना न्ही तें म्हणजे हांणी मतदान कोणाकय केलें ना अशें म्हूण कळटा न्ही सगळ्यांक. त्या खातीर तातूंत भितर एक रायट टू रिजेक्ट म्हणटा येवपाक जाय. पूण हे हांव फॅशनेबल प्रोडक्ट कित्याक म्हणटा म्हळ्यार हे दोनूय पळय आसा तर रायट टू रिकॉल म्हणल्यार परतो आपोवप आनीक कोणाकय नन ऑफ द एबाव म्हणप. वेंचणूक म्हणल्यार कितें वेंचणूक म्हणल्यार कोणाकय वेंचून काडपा जाय न्ही. म्हणजे कशी न वेंचून काडप हे एक रिफॉर्मच जालें पूण कशी वेंचून काडप म्हणजे ती रिफॉर्म चड गरज आसा अशें म्हाका दिसता. तुमकां कितें दिसता ह्या गजालीचेर कारण तुमची मत म्हणजे तुमी म्हणटात की रायट टू रिकॉल आसपा जाय रायट टू रिजेक्ट आसपा जाय बट ही सेइंग दॅट देर इज रायट टू रिकॉल राजाराव सांगता रायट टू रिकॉल इज ऑलरेडी देर एवरी 5 years. So why And you in don't between exercise 5 years it. it should be there? जाता कितें आमी लोकशायेन खंय तरी कमी पडटात. हें सगळें आमी म्हणीत आसतना आमी कमी कितें पडटात जाल्यार आमी जे निवडून दिल्ले लोक आसतात खासदार किंवा आमदार किंवा बाकीचे लोक जे आसतात हे आपलें आपलें काम थंय करपाक पूर्ण आसा काय जायना आसा जाता काय कळना हे अतिशय म्हत्वाचें. आतां हो विचार कित्याक येयलो रायट टू रिकॉल किंवा रायट टू रिजेक्ट हो विचार येवपाचें कारण कितें कारण खंय तरी आमी वांकडे वयता खंय तरी आमी चुकतात आनी कोण चुकता आमी निवडले आमचे प्रतिनिधी आसात ते चुकतात म्हणून हो विशय निर्माण जाला न्ही नाल्यार कारण नाशिल्लें. आतां इतले वर्सां ह्या देशान ही लोकशाय जी चलता त्या वेळार हो असो विशय येवं नाशिल्लो. आतां येवपाचें कारण म्हणल्यार कितें खंय तरी मोठ्या प्रमाणान करप्शन जाता किंवा खंय तरी निवडलेले लोक जे आसात खंय तरी वायट मार्गान वयता आनी त्यामुळे देशाचें खंय तरी नुकसाण जाता राज्याचें नुकसाण जाता आमचें नुकसाण जाता भ्रश्टाचार जाता किंवा आनी अनेक गैरप्रकारचे जे आसा ते घडटात ह्या साठी हो विशय येयलो. पूण रायट टू रिकॉला भितर जी कारणां खातीर तो आमी हक्क दिवपाक सोदतात मतदाराक ती कारणां सक्सेसफूल जाय तशी दिसनात. कितें सांगता एक इलेक्शन जालें आनी एकटो वेंचून म्हळ्यार ताका चड मत पडली आनी तो आमचो आमदार नाल्यार खासदार जालो. आतां तो वायट मार्गान वता ताजी परफॉर्मन्स ताका कितें कारणां आसपाक जाय न्ही रिकॉल करपाक. पयले दीस सकून म्हणपाक जायना हो भ्रश्टाचारी फाल्यां आपूण रिकॉल करतलो म्हण न्ही म्हण ताका टायम दिवपाक जाय. ताका एक लॉक इन पिरियड म्हणया एक लॉक इन पिरियड एक 2 वर्स पूण आसपाक जाय ताका दिवपाक की तुजी परफॉर्मन्स सारकी ना म्हळ्यार आमदार नाल्यार खासदार म्हणून तुका पळय निवडून पळय दिला ती तूं काम करना. दुसरें भ्रश्टाचार म्हण तो एक हें आसतलो मागीर तिसरें आसपाक शकता की जरी पूण कायद्यान तो एक मनीस डिफेक्ट करता कायद्यान डिफेक्शन तें जायन जावपाक शकता कित्याक कायदो एक वेगळे तरेन उलयता पूण लोकां मदीं मनाक आसता हो डिफेक्टर म्हणून. कायदो कितें म्हणटा अमकी पर्संटेज जर लोक तर गेले ते डिफेक्शन न्ही म्हणजे जशी सरकार इनस्टेबिलिटी करपाक पूण लोकां मदीं तें डिफेक्शन न्ही कायद्यान न्ही पूण अशें तर केलें म्हणजे लोकांक रिकॉल करपा खातीर पयस एक लॉक इन पिरियड एक 2 अडेच वर्सां आसचो पडलो.
आनी मागीर ताका ते रिकॉला ते कायद्या भितर थोड्यो प्रोविजन्स आसची पडली वो कायदो फुडें कशें व्हरप वो हक्क लोकांक कसो दिवप कितली जाणांनी सही केले जाल्यार हो प्रश्न फुडें व्हरपाक शकता एक 10 जाणांनी सही करून दिलो म्हणून रिकॉल करपाक जायना न्ही म्हणटकीर ताका एक पर्संटेज फिक्स करची पडली आतां एक 5-6 देशांनी हे रायट टू रिकॉल आसा सद्याक तातूंत भितर पर्संटेज आसा ती 40% ते 15% पसून म्हणजे फिलिपायन्सात जर गेलो म्हाका दिसता 15% आनी स्वित्झर्लंडात गेल्यार 40% म्हणजे इतली जाणांची सही हाडच्यो पडल्यो आनी खंयचे एक ऑथॉरिटीन हें एप्लिकेशन एग्जामीन करचें पडलें आनी ते एग्जामीन करपाक ताका एक आनी 8 म्हयने वतले मागीर रिकॉलाची इलेक्शन घेवचें पडलें ताका एक आनी 8 म्हयने वतले ते म्हणजे तुगे दुसरी वेंचणूक आयलीच रायट आसून येच म्हणना हांव पूण हो एक कॉस्टली एपरेटस ताजे परस राधा म्हणटे भशेन ते म्हाका येवजल ना हें बरें म्हणजे 5 वर्सां हक्क दितात आमकां तरी पूण आमी तो हक्क उजार करनात न्ही म्हणजे त्या वेळार करता म्हणजे पेपराचेर आसतलो तो प्रॅक्टिकल पळोवचें पडटलें. See what happens, Sandesh. Now, assuming that we go in for right to recall, I would suggest that we have to do more things. You see, today this party tickets has become, dictatorship. You see, party workers have no role to play in issuing party tickets. So what we must have is, I would suggest that every political party must be compulsorily required to register their membership constituency wise with the election commission. Suppose Nuve constituency, we have 500 workers, they are registered with the with the election commission, and before announcing the elections, primaries should be held, and by the election commission, not by the party. Election commission decides to hold primaries. So every party's electoral roll is there with the election commission. All voters are called party's voters, party's members, workers, and they decide who the candidate should be by way of secret balloting, and that fellow is given the party ticket. There's no other choice for the party. Now, if this happens, then the workers of the party have stakes in deciding who their candidate is. Today, what happens, we all know. Some high command which is so far away, no one knows what is happening. Last moment tickets are distributed for various considerations, and parties have become redundant. So basically, you are saying that the candidate should be decided by secret voting by the party workers. Yeah, by secret voting by the party workers and not with secret briefcase. Absolutely, yes. Now I don't think this time for briefcase. Now it's suitcases, man. Yes. Briefcase. No, I don't know that. I will too small. See what happens, Sandesh. briefcase will be too small. Why I am suggesting this? You see, now if we go for recall, that's what I was coming to. Now if we want recall, now if you are elected by the voters because you are a party candidate, now it is according to me logistically impossible to recall from the whole constituency. Now if at all there is some reason to recall, I would suggest that the election commission should call a voting of the members of the party. And if they say that this man is, suppose out of 10, 7 say no, then he is recalled. There is no need to go to the general public, because it is the party that has fielded him. Party workers have lost confidence in him, therefore he is out. I mean, that way sort of thing could be worked out. But if you are going to have 30,000 voters in a constituency go for recall, it will not be practical at all. In the event we are going, that is what I would suggest. Something like this could be done. So party workers recalling, वो मतदाराचो हक्क जायना. ते पार्टीचेच No, but he प्रॉब्लेम is the party candidate. Party has fielded him. He doesn't agree with the party. Then why should he be there? ताका इलेक्ट करून हाडलो तो मतदारांनी. But on the party program, if the party, he doesn't go with the party program, he violates the party discipline. That's okay. आणि तातूंत भितर पार्टी वर्कर जाणा कळ्ळें पण वर्कर्स म्हणटा खूप कमी असतात. मतदार म्हणटा एक व्हडलो ग्रुप. ते वर्कर्सां मदीं म्हणटा ते डिक्टेटरशिप आसपाक शकता. जरी पूण आमकां ते 500 नाल्यार 1000 दिसतात, एक 2 जाण ते वर्कर्सांक कंट्रोल करपाक शकतात.